फाटल्या सुमार 20 दिसांसावन साकोर्डा वाठारात रगाडा न्हंयचो विशय बरोच गाजता। रगाडा न्हंयत नुस्तें पोसपी प्रकल्पाचे घाणयारे उदक सोडिल्ल्यान न्हंय प्रदूषित जाल्या। ह्या विशया वयल्यान आफयल्ल्या खासा ग्रामसभेत उदकाच्या प्रदूषणाचो मुद्दो बरोच गाजलेलो। ते उपरांत भलायकी खात्यान दिल्ल्या अहवालातूय न्हंयचे उदक पिवपा खातीर अयोग्य आशिल्ल्याचे म्हटिल्ले, पूण भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यान हे उदक पिवपा खातीर योग्य आशिल्ल्याचे म्हटिल्ल्यान लोक बरेच चाळवयल्ले। अभियंत्याच्या या विधानाचो थळाव्यांनी निषेध केलो। सध्या पंचायत थळाव्यांक पिवपा खातीर शुद्ध उदकाची पुरवण करपाक अपेशी थारिल्ल्यान साकोड्डेच्या थळाव्यांनी स्वखर्चान टँकराची सोय करून लोकांक उदकाची पुरवण केली आणि फुडल्या 24 वरां भितर जर शुद्ध उदकाची पुरवण करूंक ना जाल्यार पंचायतीचेर आणि PWD कार्यालयाचेर घागर मोर्चा व्हरतले म्हूण थळाव्यांची शिटकावणी। साकोड्डा ग्रामसभा जाल्ली, आमची स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा जाल्ली। काल आमचे एक प्रेस रिकॉर्डिंग जाल्लें, आमचे तितून आमी म्हटलेलें की बाबा आमकां उदकाची पिण्याच्या पाण्याची सोय करची म्हणून गव्हर्नमेंटान। आता आमी 16 फेब्रुवारीच्यान कंप्लेन दिता, तक्रार दिता, आमी फ्रस्ट्रेटेड जाल्ल्या। काल आमी डिमांड केलो की आमकां जाता तितल्या बेगीन गव्हर्नमेंटाची टँकरचो उदकाचो पाणी पुरवठा सुरू जावचो म्हणून। आज तो न जाल्ल्या कारणान आमी ग्रामसभेक ठरयिल्लें की बाबा जर आमकां पंचायत ह्या दिसांनी जर दिना उदक जितल्या टायम पिरियडान जाल्यार आमी स्वता जावन स्टार्ट करचे म्हणून आमी स्वता जावन ग्रामस्थांनी 4 ग्रामस्थ तितून आमचो गिरीश नाडकणी, विपिन नायक, हेमंत नायक आणि निलेश मापारी ह्या चौगांनी मिळून एक सध्या टँकरचो प्रबंध केला आणि स्वताच्या स्वखर्चानी आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांक सध्या टँकर दिवपाची ठरयिल्ली आसा आणि आमी ती ऑलरेडी सुरवात केली आहे। सो हेजेरूय आमी परत एकदा पंचायत प्रशासन प्लस आमचे PWD ऑफिस आसा, PWD ऑफिसर म्हणटा की उदक पिवपाच्या लायकीचें आसा आणि तिणें अजून पर्यंत तेच उदक सप्लाय करपाचो ठरयिल्ल्यान आमी तेजेर निषेध करता आणि जाता तितल्या बेगीन परत एकदा मागता जर आमकां विदिन ह्या 24 वरांनी किंवा 24 वरांनी जर आमकां उदकाचो जर प्युअर उदकाचो सप्लाय टँकरींतल्यान जर आमकां मेळना जाल्यार आमी आतां घागर मोर्चा जो आसा आमचे पळसुल्यो घेवन आमी पंचायतीच्या दारान तशेंच PWDच्या दारान बसपाची तयारी दवरलेली आसा। देव बरें। तुमकां सध्या खबर आसतलें की रगाडा नदीचें प्रकरण कशें गाजता तें। रगाडा नदीचें उदक सध्या पोल्यूट जाल्लें आसा आणि साकोड्ड्या लोकांक पिवपा खातीर उदकाचो सामको प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आणि आमी पंचायत मंडळा कडेन सातत्यान हेजी तक्रार करीत आसा की आमकां पिवपाचें उदक दिया अशें म्हणून, पूण पंचायत मंडळ हितून सामकें अपयशी ठरलेलें आसा आणि ह्या हितून आमी साकोड्डेचे नागरीक जे वेलविशर आसा तेंच्यांनी स्वखर्चान आमी सध्या आयच्यान टँकर चालू केल्ली आसा लोकांक पिवपा खातीर। सो हांव आनिकूय अशे साकोड्डेचे वेलविशर आसा तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी फुडें येवन मदत करची, कारण आमकां पंचायती कडल्यान सपोर्ट ना ह्या उदका खातीर आणि प्लस जे PWDचे इंजिनियर आसात तेंचोय सपोर्ट ना आमकां, कारण ते म्हणटा अजुनूय कितें रिपोर्ट येयल्लो उदकाचो की उदक पिवपाचें ना म्हणून। ते म्हणटा की उदक बरें आसा आणि आनीक परत सॅम्पल काडुया। सॅम्पल परत काडून साध्य कितें जावपाचें आसा की आनिकूय तांकां टायम जाय काय हें उदक दिवपाक लोकांक, आणि हें उदक अजुनूय त्याच तरेन लोकांनी पिवपाचें आणि 8 दिसांनी सॅम्पल येयसर लोकांनी पिवपाचें काय असो आमकां प्रश्न पडलेलो आसा। आणि हांव मिडियाचे आभार मानता काय मिडियान आमकां खूब हेल्प केलो आणि मिडियाच्या तर्फे सगळ्या गोंयभर हें कळयलें आसा की म्हादयचे नदी रगाडाचे नदी पोल्यूट जाल्ली आसा अशें म्हणून हांव मागता आणि गव्हर्नमेंटाकूय मागता की तेंच्यांनी हितून लक्ष घालून बेगींतल्या बेगीन आमकां साकोड्ड्या लोकांक प्युरिफायड उदक पिवपाक दिवचें अशें म्हणून हांव मागता। गोमंतक TV खातीर साकोड्डेच्यान एकनाथ खेडेकार।